कित्याक तुमकां समेस्तांक हांव माणसोपणाच्या तर्फेन बरो येवकार मागता आनी आयच्या मानाचे सैरे हांगासर पावल्यात उक्तावण कार्याक आनी देवाचे आशिर्वाद मागच्या खातीर आनी हांव आतां विनंती करता माणसोपणाचो अध्यक्ष बाब लुवी पिंत आनी गुरकार बाब एरिकोजेर आनी अदीक मानादीक दोतोर लुईस पावल सोजांक कालांगण गव्हर्निंग बॉडीचे चेअरमॅन बाब रोनाल्ड मेंडोन्सा प्रमुख पात्रोन मानादीक बाब रमेश नायक बंदोडकर हांचे सांगता आनी स्थानीय अल्वारीस आमचे संघटक हांणी वेदिकेर जे म्हणून विनंती करता. आयच्या दिसा आनी फाल्यांच्या दिसा कोंकणीच्या संवसाराक एक चरित्र घडटली, एक अपूर्व घडी आनी अपूर्व दीस. कोंकणी लोकांचो स्वाभिमान चडटलो आनी फाल्यांच्या दिसा कोंकणीचो बावटो संवसाराच्या माथ्यार उबतलो आनी असो परमळ सगळ्या संवसाराक पासारचे एक कुरू जावन आमी उज्याच्या कँडांचेर दुंपाची रास शिंपडावन तसो परमळ आनी तसो धुवर सगळ्या उजवाडांत आनी सांगत आसताच्या परमळांत बरयतले आनी तें कार्य आमचे अदीक मानादीक दोतोर लुईस पावल सोज करतले. दुंपाचो परमळ तसो धुवर वयर सट्टा तशें कोंकणीचोय परमळ संवसाराच्या कुशींनी परमळटलो. म्हज्या भोवमोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, चरित्र निर्माण करचें हे कोंकणी निरंतर येवजण देवाच्या आशिर्वादान यशस्वीक पावोवन दी म्हणून आतां आमी सरस्पर देवा कडेन मागया. पयलें देवाचें उतार आमी आयकुया. सा पावलान फिलिपिकरांक बरयल्या पत्रांत आमी अशें आयकता, तुमी सदांच मागणें करीत देवाची कुमोक सोदूंक प्रयत्न करा. सर्व संदर्भांनी पवित्र आत्म्याचें प्रेरण मागूंक सादान चलया. दीस आनी रात म्हणले बरी तिरसणेन मागा. देवाच्या लोकां पासत सदांच प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, भोव मोगाळ बापा, माणसोबण ह्या संस्थेचें कोंकणी निरंतरी दाखलो रचचें एक भोव वर्तें येवजण आज आमी तुज्या नांवान प्रारंभ करता आनी ह्या येवजणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी पोरातून मागता. तुजो आशिर्वाद घाल हांगासर गायना गांवक येवच्या 44 पांगडांच्या सांद्यांचेर, वाजांत्र खेळच्या खेळगाडींचेर, तरबेती दिल्ल्यांचेर आनी विशेश करून हें वर्तें येवजण सादर करच्या माणसोबण संस्थेच्या सांद्यांचेर. मोगळा बापा, कोंकणी आमची भास लोकां मोगाळ जावं आनी हें येवजण यशस्वी जावन चरित्र निर्माण जावं दी. ह्या खातीर तुजो आशिर्वाद ह्या येवजणाचेर आनी आमचेर समेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. आनी सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर ह्या येवजणाचेर ते यशस्वी जावच्या खातीर तोच सर्वेस्पर देव तुमकां राखो आनी सांबाळूं. आमेन. Okay, we have 30 seconds to go before the start of the event. Is everybody ready? Yes. Okay. Musicians, are you ready? Yes. Good. Okay, I would like to count down from 10. If everybody wants to join me in counting down at 10, that would be great. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Begin. Mon shangela
दर्या दिसलो ना म्हाका लाल मेळना म्हाका येवचे आसले तुज्याचकडे म्हाका वाट समजली ना म्हाका येवचे आसले तुज्याचकडे म्हाका वाट समजली ना सोबीत पोरसुवातली ही गोड फुला फुलयता हो खेळा पालिपाचो म्हाका कोण कोणाक शिकयता हो खेळा पालिपाचो म्हाका कोण कोणाक शिकयता सगळे पळयले उक्त्या दोळ्यांनी सांगूंक लेगीत शकले ना सगळे पळयले उक्त्या दोळ्यांनी सांगूंक लेगीत शकले ना दोळ्या कडेन येवन रावली तुका म्हज्या गालारीकूय देवले ना म्हज्या गालारीकूय देवले ना संभ्रमाचो दीस हो दीस बळा तुजो दीस हो तुज्या जल्माचो करया दबाचो काळजा बरोवन वार्ता वतून संतोषू आमचो कसो वर्णुचो संभ्रमाचो दीस हो दीस बळा तुजो दीस हो तुज्या जल्माचो करया दबाचो काळजा बरोवन वार्ता वतून संतोषू आमचो कसो वर्णुचो संभ्रमाचो दीस हो दीस बाळा तुजो दीस हो तुज्या जल्माचो करया दबाचो येतू मंगळुरा कोंकणाचो बिशेलाक सातू मंगळुरा येतू मंगळुरा कोंकणाचो बिशेलाक सातू मंगळुरा येतू मंगळुरा मोठ्या बाजून माटो गेला रान्नी घालून रसो केला चुकूर मारून उदक तापयला
भितरले नारळाचे वळे रुचीक कितले रसाचे तळे उजाई भितर काळीज वळे मोगाच्या रोसान ताण बगयता ते भितरले नाल्लाचे वळे रुचीक कितले रोसाचे तळे उजाई भितर काळीज वळे मोगाच्या रोसान ताण बगयता ते भितरले नारळाचे वळे रुचीक कितले रसाचे तळे उजाई भितर काळीज वळे मोगाच्या रोसान ताण बगयता ते भितरले नाल्लाचे वळे फाटल्या सीटीर बसला तू बसले मोकल्या बसके हांव भायर भितर लासला आत्म पडला दिसके तुझ्या दुनियेचे दोन शेंडो वांद्रा भाशेन वागता ताडा पाडा नाका तुझ्या लागता हांव फाटल्या सीटीर बसला तू बसल्या मोकल्या बसके हांव भायर भितर लासला आत्म पडला दिसके तुझ्या दुनियेचे दोन शेंडो वांद्रा भाशेन वागता ताडा पाडा नाका तुझ्या लागता आगो हो शेंडो या कासोड्याचो कांदो वरे हो शेंडो तुझ्याच खांद्यार असावो गो तुका कसलो बांदो आगो हो शेंडो या कासोड्याचो कांदो वरे हो शेंडो तुझ्याच खांद्यार असावो गो तुका कसलो बांदो या संसारात आम्ही आता जिवण्याचा त्याच्या सुखामध्ये जीवित आमचे सता आवय बापाय तांदळी दिसल आम्ही घेता ही असलेल्यान आज आम्ही आंगा आसा या संसारात आम्ही आता जिवण्याचा त्याच्या सुखामध्ये जीवित आमचे सता आवय बापाय तांदळी दिसल आम्ही घेता ही असलेल्यान आज आम्ही आंगा आसा आवय तेच्या कुशीन तुका जन्म दिता रगत ताटून पानो दिवन तुका बसता तिसरातीर करून तुका ती वागयता तुझेच खातीर मेगी जिवीत तेचे सता धाकटो आसतना हांव बेश्टे रडटलो घरची जेवतना हांव आयडे घालतलो मागले मेळ्ळे ना तर हट्ट धरतलो काश्टी नासतनाच हांव रडन बसतलो धाकटो आसतना हांव बेश्टे रडटलो घरची जेवतना हांव आयडे घालतलो मागले मेळ्ळे ना तर हट्ट धरतलो काश्टी नासतनाच हांव रडन बसतलो तेन्ना माय बेगीन दारायता तर पुता मनान बुजयता आंगार तोंडार म्हज्या उमेद सारयता त्या दिसाचो म्हाका उडास येता सणेवाली नाव कितें गो बाय सण सांगाता चेड्यांक पुरा दोळे मारूंक जाय केड्या वाला सांग रे म्हाका कितें तुका जाय सवाय तुजी देखतना उद्या पेंगता घेता बाय सणेवाली नाव कितें गो बाय सण सांगाता चेड्यांक पुरा दोळे मारूंक जाय केड्या वाला सांग रे म्हाका कितें तुका जाय सवाय तुजी देखतना उद्या पेंगता घेता बाय
जाले राग कित्या बंबय दाखयता हुस्क्यार बसून तुका हांव सडेक वयता उलटे उलय नाका तुजे मुस्कट फुटयता डॅडी कडेन सांगून तुजे दांत सडयता हाय 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 म्हाका मोग दिलो ह्या म्हज्या न्हवऱ्याचो पूण म्हज्या न्हवऱ्याक मोग जाय त्या काजूच्या सोऱ्याचो हाय 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 म्हाका मोग दिलो ह्या म्हज्या बायलेचो पूण म्हज्या बायलेक मोग जाय म्हज्या खोसांतल्या कैलेचो हाय 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 म्हाका मोग दिलो ह्या म्हज्या न्हवऱ्याचो पूण म्हज्या न्हवऱ्याक मोग जाय त्या काजूच्या सोऱ्याचो Apolin, Apolin, Apolina, तुझे बिन जिये जायना Apolin, Apolin, Apolina, तुझे बिन जिये जायना चितला नियासनाय स्वप्नांत दोसनाय चितला नियासनाय स्वप्नांत दोसनाय Apolin, Apolin, Apolina, Apolin, Apolin, Apolina, Apolin, Apolin, Apolina, तुझे बिन जिये जायना Apolin, Apolin, Apolina, तुझे बिन जिये जायना जेरिकोच्या गावात जाहीर लेखलो आसलो जेरिकोच्या गावात जाहीर लेखलो आसलो सुंगा गाड्यार बसून आसता सुंगा धरून मेजून रावता सुंगा गाड्यार बसून आसता सुंगा धरून मेजून रावता लेखानाचो मुखितो लेखानाचो मुखितो दुर्वादीकतो पूण मोडक्याक आसतासो दुर्वादीकतो पूण मोडक्याक आसतासो जेजू विशीं आयकून ताका पोळें सोदतालो जेजू विशीं आयकून ताका पोळें सोदतालो देखून जेजू वेची वाट पळोवन फुडें ताच्या मुखार वचून शिकामोर रुखार बसून लागून रावलोलो देखून जेजू वेची वाट पळोवन फुडें ताच्या मुखार वचून शिकामोर रुखार बसून लागून रावलोलो Zakewa, make me saklade, आज मका तुम गेले
misa vedaya madrik muni vetai. हाय रे हाय कीर्ते साय संगीता मधुर पटन मुझा येताय Ado bai, kite so bai, misa misa vedaya madrik muni vetai. हाय रे हाय कीर्ते साय संगीता मधुर पटन मुझा येताय दशा मेळा ते कुर्मी सांगता सकाळी वेळ जो पाशद वता Lagi tuka hau rakon rauta, sana hawi tuka sangat dita. सांगत तुका सारे झाल्यार हांव आवाज मुझा आपोल मारता तुझो येल जाल्यार हांव थोडी चॉकलेटां पसंत करता. अन्नमरी 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 अन्नमरीना अन्नमरीना दिसता गोरी दोवा बरी अन्नमरीना अन्नमरी 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 अन्नमरीना अन्नमरीना दिसता गोरी दोवा बरी अन्नमरीना अन्नमरी नाव ते नाव मुगेल्या बायेचे कुडकुडीत दिसता पण अपूर्वायेचे कोकण तुझे तेंची विना सुडसुडायेचे मेळ्ळे म्हाका नवेच करूंक सुकून मायेचे दिसली सोबी फुलां परमळी उल्हास दितात मनशाच्या गोडी मोती जायत्या रंगाची फुलां हांगाची वर्णितात महिमा दिलस्ताराची दिसली सोबी फुलां परमळी उल्हास दितात मनशाच्या गोडी मोती जायत्या रंगाची फुलां हांगाची वर्णितात महिमा दिलस्ताराची सांजे वेळार पासाई मारू हांगसर बोरे थंड हव्यात विश्रांत घेवचे उद्यान करे. सांजे वेळार पसाय मारू हांगसर पोरे थंड हव्यात विश्रांत घेवचे उद्यान करे वारे निर्मळ आवो शीतळ मोगतानीत. वारे निर्मळ हवो शीतळ मोकतानीत एक
नका गो मागा नका गो हिमोच्या पायातली पायसणा घे बसायला मागा नका गो मागा नका गो वयला वयला तो डोंगरारी डोंगरे रे दोख काँग्रे झाल्या कामोचे मोगरे उन्वे चांदणे तुझ्या अंगार भांगर तुझे केस उन्वे चांदणे तुझ्या अंगार भांगर तुझे केस आमचे गोंयत सगळे दुबळे तुमचं मात क्रेस्त आमचे गोंयत सगळे दुबळे तुमचं मात क्रेस्त उन्वे चांदणे तुझ्या अंगार भांगर तुझे केस उन्वे चांदणे तुझ्या अंगार भांगर तुझे केस वाटेर कोणी भेटल्यार गिलाल कळून बसत वाटेर कोणी भेटल्यार गिलाल कळून बसत आमचे गोंयत सगळे दुबळे तुमचं मात क्रेस्त आमचे गोंयत सगळे दुबळे तुमचं मात क्रेस्त उन्वे चांदणे तुझ्या आंगार भांगर तुझे केस उन्वे चांदणे तुझ्या आंगार भांगर तुझे केस
First and foremost, the man who has stood by us with thick and thin, Mr. Ronald Colasso, the premier sponsor of Konkani Nirantari. Please put your hands together to welcome Madam Grace Pinto. Mr. Pradeep G. Pai, our media sponsor, Devani Paper, represented here by the Associate Vice President, Mr. Ramchandra Mizar. Ladies and gentlemen, when we speak of media, we cannot forget Digi World. Representing our web sponsor, Digi World today, Director of Operations, Mr. Melvin Rodriguez. Tender coconuts and food sponsored by our food sponsor, a simple person with a big heart, as Mangalorean.com called him, Mr. Eric Correa. Managing Director of Canara Power Services, the Pirjant of Kalangan, Mr. Roy Castellino. Reverend Ramesh Francis Naik Bandodkar, the Chairman of the Governing Body of Kalangan, Mr. Ronald Mendonça. Do I see two other persons who have to take their days? Ladies and gentlemen, Mr. Luis J. Pinto and Mr. Eric Osorio. Please welcome Mr. Keith Pullen. The adjudicator from Guinness World Records is here with us to steal our hearts away. आणि ह्या संगीताची सजवणी करूंक वावुरलो जावन आसा प्रमुख संगीत निर्देशक संगीत गुरु बिरुदांकित बाब जॉयल पेरेरा. निरंतरीचे डेकोरेशन म्हणजे सजवणी हाची जबाबदारी घेतली जावन आसा मानेस्तीन मेटिल्डा पिंटो. तांत्रिक विभाग सगळो सांबाळिल्लो आसा अरुण राज रोड्रिगेज. सर व्यवस्था करूंक मुखेलपण घेतले आसात मानेस दया विक्टर लोबो आणि तांच्या सांगाता मानेस नेल्लू पेरमन्नूर. नोंदवणीची जबाबदारी घेतली आसात बाब अरुण अजेकार आणि आयरिन रेबेलो. जाहिरात आणि प्रसाराची जबाबदारी सांभाळिल्ले आसात मानेस टायटस नरोना आणि मानेस विक्टर मतायस. हे हात पुस्तक तयार करूंक वावुरलेले आसात बाब रॉनी क्रॉस आणि मानेस नारायण कारवी. गायन पंगडांत अभ्यास दिवची जबाबदारी घेतली आसा बाय डिंपल पिंटो. स्वागत आणि मानेस टाने अल्वारेस. वैद्यकीय विभाग सांभाळिल्ले आसात बाय दिव्या सोस आणि मानेस आई. आमच्या गटमोट एका व्यक्तीन मानेस किंग्सली नजरेत वेळावेळार जाय जाल्ले जेवणाची व्यवस्था केल्या बाब नवीन लोबो. Ladies and gentlemen, Mr. Keith Pullen. Sir. Thank you very much. That's I'm still standing here, and I'm overwhelmed by both the warmth that everybody's greeted me with, and whatever result I announced, the quality and the effort of the singers that have sung here, 1,705 of them, 44 groups. It's just I'm still staggered that this happened and everybody was brought together. It's amazing, and I think, again, all the singers deserve a round of applause because I've never seen anything quite like it. I would also like to thank the organisers of the event, Mr. Eric Osorio, Mr. Luis Pinto, Mr. Aaron Raj Rodriguez, also as well Mr. Ronald Colasso, and of course Mr. Joel Pereira, the musical director. I think they've all done a fantastic job. The current world record for the marathon singing by multiple singers is 36 hours and is held by the singers of Sao Paulo, Brazil. It was achieved in 2005. I can't really believe that I'm going to stand here and say this. That is no longer the world record.
Thank you. Congratulations. There's a new world record. It is 40 hours. And it's been achieved by Kalangan in Mangalore, India. If I should also add as well that there was an extra factor to this world record which we never anticipated and we never thought would come into it. But it was without a break. That's astonishing. That's absolutely incredible. Nothing has been achieved like that before. I would like now to present the certificate to Man Soban for the new world record. Mr. Keith Pullin of Guinness World, presenting the Guinness World Record to Man Soban for breaking the historic record for non-stop singing by multiple groups. Ladies and gentlemen, what a historic moment this is! What a tremendous moment, friends. What a resounding moment, a fantastic moment. A moment that will go down in history. This truly is a red letter day for Konkani culture. A red letter day that marks the triumphant celebration of the spirit of Konkani culture. And these proud people standing with Keith Pullin have taken the lead to make this possible. They have brought glory to Konkani. And they have brought glory to Konkani not merely by breaking a world record, but by exploiting the potential of Konkani, the resources of Konkani, the folklore of Konkani, the civilization of Konkani. Today, 20 years of Man Soban history stands vindicated. 20 years of history stand vindicated this evening. The culmination here with the conferment of the prestigious Guinness World Record is something that Man Soban and Kalangan have been anticipating for the past so many years, working towards that for the greater glory of Konkani culture. Thank you very much. Those are my special dancing moves. Not many people see that, so, you know. And probably many people will never see them again. I just, really all I wanted to do was thank everybody once more for making me feel so welcome from the moment I stepped off the plane
Mangalore airport, I was greeted by Aaron with some flowers, which is it's very kind, it's very overwhelming, and really it set the precedent from that moment forward. Everybody has been just as welcoming to me and hospitable. And I thank everybody. It's made this day something I'll never forget. And I hope to come back at some time in the future, not with Guinness, but to see Mangalore properly and to see everybody and the friends I've met. I'd just like to finish really by offering a small gift from Guinness to Mr. Pinto. It's just our book, really. It's I just thought he'd enjoy a copy, so please, if you'd like to accept this book, it would be a great honour for me. Again, soon, Mangalore will have another world record to add to the world record that it's achieved today. Once again, congratulations. May I request you, sir, to kindly address us at this historic occasion, Mr. Ronald Colasso. Well, I think it's my bounden duty to congratulate the superheroes, Sri Eric Osario and Sri Louis Pinto and his associates of Maan Soban, a Konkani cultural organization. It's a marvelous achievement. They have taken Konkani to the new heights, Konkani language, art, music, to the world form, to the Guinness Book of World Record. It has made millions of Konkani people, Konkani lovers across the globe, proud. Would like to give a message or a strong appeal to all the Konkani brethren across the globe to note that this is not only an effort by these gentlemen to just enter into the Guinness Book of World Record, but at the same time with their dedicated, sincere effort to generate some funds for this Konkani Kalangan. It's not the asset of Sri Eric Osario or Louis Pinto. It's the asset of Konkani community they want to build. It is the treasure of Konkani community. They want to preserve, after research, promote and present to the future generation all the richness of Konkani art, music, culture, so that we can enrich our language too. I would like to pass on a check of another 2.5 million of rupees to this Maan Soban organization towards this building fund. Thank you. And I would like to present now this check to the president of Maan Soban, who has all the smiles on his face. Please allow me to do that. आमच्या मुखार मदाम ग्रेस पिंटो. Everything is possible for God Almighty. आज आमच्या सुम्या सुडवंदराक हांव वर्गान दिता. 2008 is a new beginning. 8 is a new beginning. And सुम्या जिजून आमकां हें न्यू बिगिनींग आज इतल्या पुरबायन मानून हाडिल्ल्याक हांव देवाक अर्गान दिता. कितलें कश्टांचें काम हें, सगळ्यांक वट्टू हाडचें. And Mr. Colasso was telling, it is difficult. It is true. It is difficult. हांवें पळयलां एरिक रोजारियन तांचे कंप्लीट टीम जाग्या जाग्यांनी वचून एक वर्स तांणी काडिल्ली वावर. हांवें इवन चिंतूंक ना इतली वावरां आसतली म्हणून. बट God has a plan and He has done it. I really congratulate. आमचे सगळे कार्य आज सगळे मानवल्याक दायजी वर्ल्डाक मिस्टर रोनाल्ड आनी सगळे मानेस्तिनींक आज स्टेजीर आसलेल्या सगळ्यांक
देव बरें करूं म्हणटा म्हाका आज आपयल्ल्याक देवाक अर्गां दिता कोंकणी भास जियो 1000 years and the years to come. God bless you. भोवमानेस्त प्रदीप जी पाईक तुमचे बघणं आमच्या मुखार उसारी जाय म्हूण आमी उलो दिता. Today is a historical day for all Mangaloreans and all Konkanis across the globe. I compliment and congratulate man of the match, Mr. Eric Osario, and also Leo Pinto and entire his team for their passion, involvement, and the dedication to witness this event on the Guinness Book of Records. I assure all my support in the coming days. What is the vision for the future? Eric, we're looking forward to listening to you. Keith, thank you for coming to Mangalore, and thank you, Guinness World Records, for recognizing this attempt and announcing a new world record in our name. Thank you very much. सगळ्यांनी म्हणजे एरिकान केलें म्हणून एरिक ऐकल्यावर कांय करूंक जायना हे जर म्हज्या संगतानांत कांयच सादी ना हे म्हजे टीम म्हज्या टिमाक हांव सलाम मारतां देव बरें करूं तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं सगळ्यांक